भाऊसाहेबांचो मोगो हो गोयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांचो पक्ष आशिल्लो, पूण सध्याचो मोगोपा हो माधवरावांच्या गोठ्यांतलो पक्ष जावन रावला। तुमकां कापास्ताद आसा जाल्यार पक्षाचे अध्यक्षपद जी तारोलकारा कडेन दिवन दाखयात अशें आव्हान दीत प्रियोळचो आमदार तशेंच मंत्री गोविंद गावडेन ढवळीकार भावांक उजरावन काडले। भाजपाक मोगो कडेन युती करपाची कसलीच गरज ना म्हणून मंत्री गोविंद गावडे परतून एक फावट उलयलो। शिरोडा मतदारसंघात वचून आपूण तांकां हारयलां। एका तेंपार हेच लोक काँग्रेसीचे एजंट म्हणून काम करताले। तांकां फकत कमिशन, टक्केवारी आनी कदेल जाय। शशिकलाताई काकोडकारांचेर तांतयां शेवटून मारपी हेच लोक आपूण हे सगळे भोगून हाचेर मात करून राजकारणात फुडें आयला अशें म्हणून मंत्री गोविंद गावडेन ढवळीकार भावांक उजरावन काडल्या। सांग्यार साळावली धरणाच्या कॅनलात बुडून एकल्याक मरण आयले। प्रकाश गांवकर अशें बुडून मरण आयिल्ल्याचें नांव जावन आसा। आयतारा राती कडेन कॅनला कुशीकच्या रस्त्यावयल्यान चलत घरा येतना पांय निसरून तो कॅनलात पडलो आनी ताका बुडून मरण आयलें आसुये असो दुबाव लोकांनी उक्तायलो। ह्या नादी कॅनलात बुडून एकल्याक मरण आयिल्लें। कॅनलात बुडून मरपाची ही दुसरी घडणूक। कॅनला कुशीक कसलीच सुरक्षा नाशिल्ल्यान थळावे लोक चाळवले। कांसुआ वेर्णा रेल्वेच्या बोगद्यात एका तरणाट्याची कूड सापडली। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो 23 वर्साचो तरणाटो मूळ बंगालचो। ताचें नांव समीर सदानंद महातो अशें आसा कळटा। रेल्वेच्या धपक्यात ताका मरण आयिल्ल्याचो प्राथमीक अदमास आसा। कोंकण रेल्वे पुलिसांक घडणुकेची म्हायती मेळटाच घडणूक थळार वचून पंचनामा करून कूड पोस्टमॉर्टमा खातीर दक्षिण गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत धाडून दिल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। म्हापशा बादे आसगांव वाठारांत आयतारा गॅस सिलिंडराचो स्फोट जावन स्टॉलाक उजो पेटलो। ह्या स्फोटाक लागून स्टॉलाचें लुकसाण जालां। स्फोटा उपरांत उजो पालपी दळान बेगोबेग घडणूक थळार धांव मारून उजो नियंत्रणांत हाडलो। कोंकण रेल्वे पुलिशेन मडगांव रेल्वे स्टेशनाचेर सुमार 1,04,000चे 350 किलो बेकायदेशीर गोमांस जप्त केल्या। बोकड्याचे मांस सांगून हाडिल्ले मात तपासणे वेळार ते गोमांस आशिल्ल्याचें उक्ताडार आयलें। पशुवैजकी आनी भलायकी अधिकाऱ्यांनी हे मांस खावपाक योग्य नाशिल्ल्याचें स्पश्ट केलां। ह्या प्रकरणात अनवळखे आड गोंय पशु संवर्धन कायदो आनी रेल्वे कायद्या खाला कागाळ नोंद केल्या। फुडलो तपास सुरू आसा। आमकां कामाचेर घेयात।
अशी मागणी करीत मावळींच्या नेस्ले कंपनीन कामावयल्यान काडून उडयल्या कंत्राटी कामगारांनी सोमारच्यान धरणे आंदोलन सुरू केला। कंपनीच्या गेटी भायर हे आंदोलन सुरू आसा। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कंपनीन 30 कंत्राटी कामगारांक घरा धाडल्यात। कामावयल्यान घरा धाडिल्ल्या कंत्राटी कामगारांनी मावळिंगे आशिल्ल्या नेस्ले कंपनीच्या भायर बसून आंदोलनाक सुरवात केली। कामगारांच्या मागण्या संबंधान संबंधित यंत्रणांकडेन पत्रव्यवहार करून लेगीत कोणूच कामगारांचे प्रस्न कानामनार घेनात असो आरोप कामगार संघटने सयत कंत्राटी कामगारांनी केला। एप्रिला सावन शिक्षणीक वर्स सुरू करपाचो निर्णय सरकारान फाटीं घेवचो म्हणून दक्षिण गोंयच्या पालकांनी तशेंच विद्यार्थ्यांनी मागणी केल्या। सरकारान एप्रिल सावन शिक्षणीक वर्स सुरू करपाचो निर्णय फाटीं घेतलो ना जाल्यार सरकाराच्या ह्या निर्णयाक उच्च न्यायालयात आव्हान दितले अशी शिटकावणी तांणी दिल्या। नव्या शिक्षणीक वर्सा विशीं आयतारा मडगांवच्या लोहिया मैदानाचेर सभा जाली। हे सभेक गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय, आमदार क्रूज सिल्वा, सावियो कुतिनो, प्रतिमा कुतिनो, सेसिल रॉड्रिग्स, एंथनी डिसिल्वा तशेंच पालक आनी विद्यार्थ्यांनी हाजेरी लायिल्ली। पणजे शारा उपरांत पुराय गोंयांत दुसरो मास्टर प्लॅन सांखळे शाराचो तयार केल्लो। हो मास्टर प्लॅन सुरू करपा खातीर जायत्यो आडमेळी आयल्यो, पूण आतां सांखळे भाजपाचे पालिका मंडळ आशिल्ल्यान सांखळेचो मास्टर प्लॅन फुडल्या 3-4 वर्सांत पुराय जातलो। ते दिश्टीन काम सुरू आसा अशें मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंतान सांगलें। फुडाराक सांखळे शाराक शिक्षणीक शार आनी टेम्पल टावन ह्या नांवान वळखतले अशेंय मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें। सांखळे जाल्ल्या एका कार्यावळींत मुख्यमंत्री उलयतालो। गोंयांत फुडले 3 दीस वादळी वाऱ्या सयत उटंगाराचो पावस पडपाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या। फुडले 3 दीस वाऱ्याचो वेग 40 ते 50 किलोमीटर इतलो आसतलो। हाका लागून हवामान खात्यान येल्लो अलर्ट जारी केला। एकचाराचो संदेश दिवपी ईद उल फित्र म्हळ्यार रमजान ईद गोंयभर व्हडा उमेदीन मनयले। त्या निमतान मुस्लिम भावांनी गळा भेट दिवन एकामेकांक ईदाची परबी दिली। भावबंधकां मदीं वाडोवपी रमजान ईद निमतान निमुजगो ह्या इतिहासीक थळाचेर शेकड्यांनी मुस्लिम भावांच्या हजेरेत नमाज जाली। मुस्लिम भावांनी एकामेकांक परबी दीत ईदाचो घोस्त काडलो। हे उमेदीत ल्हान भुरगे लेगीत वांटेकार जाल्ले। रमजान म्हयन्या निमतान फाटलो म्हयनोभर मुस्लिम भावांचो रोजा चालू आशिल्लो। ईद मनोवन हो रोजा सोंपलो।
मध्यानराती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळी मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात आवाज गोंयचो सकाळी 11 वरांचेर लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दनपारच्या 1 वराचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाय वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो सांजेच्या 4 वरांचेर गोमंतक टीव्हीच्या टी टाइम बुलेटिनात. संबंध राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ. 70 ते काणकोण आणि बार्देस ते केपें घडिल्ली प्रत्येक खबर पळयात प्रायम टाइम बुलेटिन सांजेच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे लायव्हार. तुमचे कडेन वेळ ना, तुम्ही व्यस्त आसात जाल्यार पळयात गोंयभरच्यो म्हत्वाच्यो बातम्यो टॉप 25 लायव्ह रातच्या 8:30 वरांचेर. गोमंतक टीव्ही गोंयच्या प्रजेचा आवाज. निमणे खंडणी प्रकरणातल्या दुबाविताक धरपाक म्हापशे पुलिशेक येस आयले. दिल्ली पुलिसांच्या सहकार्यान गोंयांत हाडटना ताणें मुंबय विमानतळाचेर पळ काडिल्ली. खंडणी प्रकरणात फरार आशिल्ल्या दुबाविताक धरपाक निमणे म्हापशे पुलिशेक येस आयले. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण एका वर्सा पयलीं दिल्ली पुलिसांच्या मजतीन मुंबयच्या वेवसायिकाक अटक केल्ली. मात मुंबय विमानतळाचेर पुलिसांक धुकलून ताणें पळ काडिल्ली. दिल्ली पुलिसांनी गुन्यांव फाटेच्या सहकार्यान ताचो सोद घेवप चालू केल्लें. मात तो आपली ठिकाणां बदलत आशिल्ल्यान पुलिसांच्या हाताक लागनाशिल्लो. निमणे इमाद खान ह्या दुबाविताक शेनवारा मुंबयत अटक केली. सोमारा ताका पुलिशेन गोंयांत हाडलो. कोकण रेल्वेंतल्यान गोमांस तस्करेची एक प्रकरणां उक्ताडार येवपाक लागिल्ल्यान पुराय गोंयभर खदर पडला. कांय दिसा 500 किल गोमांस कोकण रेल्वे पुलिशेन जप्त केल्ले. ते उपरांत आयतारा राती कडेन परतून 350 किल गोमांस रेल्वे पुलिशेन धरले. गोमांस तस्करेची ही प्रकरणां पळयलीं जाल्यार कोकण रेल्वेच्या कारभाराचेर दुबाव मारपाक लागला. कोकण रेल्वेंतल्यान गोमांस तस्करेची एक प्रकरणां उक्ताडार येवपाक लागिल्ल्यान पुराय गोंयभर खदर पडला. सोमारा नोएडात 3 फॅक्टरींक उजो लागपाची घडणूक घडली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण कूलर मॅन्युफॅक्चरिंग युनिटाक उजो लागपाची घडणूक घडल्या. पयशिल्ल्यान उजो येता ते दिश्टी पडिल्ल्यान थळाव्यांनी रोखडेंच उजो पावलपी दळाक कळीत केले. सुमार 30 उजो पावलपी जवान गड्डूक थळार दाखल जावन उजो नियंत्रणात हाडलो. सुदैवान जिवीतहानी मात टळ्ळी. सोमारा पुणे पुलिसांनी गोसावी वस्ती हांगा धाड घालून 450 लिटर बेकायदेशीर सोरो जप्त केलो. ह्या प्रकरणात पुलिसांनी पुणेच्याच एका थळाव्याक अटक केल्या. ताचे कडल्यान 450 लिटराचे 12 कॅन जप्त केल्यात अशी म्हायती मेळटा. हालीसराक खुबशे तरणाटे भुरगे गुळे वखदां आनी सोऱ्याच्या प्रकरणात घुसपिल्ले दिसून येतात. देखून पुलिसांनी ही कारवाय केल्या.
तामिळनाडूच्या नमाक्कल जिल्ह्यात अधिकाऱ्यांनी धाड घालून 22 जणांक अटक करून तांचेकडल्यान 103 गुळे वखदां जप्त केली. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 22 जाण ही गुळे वखदां विकतात अशी म्हायती पुलिसांक मेळिल्ली. ते उपरांत पुलिसांनी ही कारवाय केली. हाचो फुडलो तपास सुरू आसा. सनबर्नाच्या माध्यमांतल्यान फाटल्या 3 वर्सांत सरकारी तिजोरेत 3,95 लाख रुपयांची येणावळ आयली. कोरोनाक लागून 2020-21 अशी 2 वर्सां सनबर्न महोत्सव जालो ना. पूण उपरांत 2022 ते 2024 मजगतीं गोंयांत सनबर्न महोत्सव जालो. सनबर्नाच्या माध्यमांतल्यान फाटल्या 3 वर्सांत सरकारी तिजोरेत 3,95 लाख रुपयांची येणावळ आयली अशी माहिती पर्यटन मंत्री रोहन खंवटेन दिल्या. राज्यांत अपघाताचे सत्र सुरूच. आयतारा ट्रक आनी गाडये मदीं टक्कर जाल्ल्यान भिरांकूळ अपघात घडलो. ह्या अपघातांत 3 मरण आयले. येरादारीचे नेम पाळनाशिल्ल्यान हे अपघात घडटात अशें पुलिशेचें म्हणणें. हालीसराक उजो लागपाच्या घडणुकांनी बरीच वाड जाल्या. सोमारा गुजरातच्या गंदीधम बचाव महामार्गा लागसार एका फॅक्टरीक उजो लागपाची घडणूक घडली. उजो लागताच उजो पावलपी दळाच्या जवानांनी घडणूक थार पावून उजो पालोवपाचो यत्न केलो. सुदैवान कोणाकूच दुखापत जावं ना. घुळे वखदां विरोधी पंगडान पत्रादेवी चेक पोस्टा लागीं धाड घालून सुमार 25,10,000 ड्रग्स जप्त केला. ह्या प्रकरणात एएनसीन कुडाळ सिंधुदुर्गाच्या परवेज अली खान या दादल्याक अटक केल्या. ताचे कडल्यान 208 ग्राम एक्टेसी पावडर आनी 43 एक्टेसी गुळयो जप्त केल्यात.
पशुसंवर्धन खात्यान दक्षिण गोंयच्या दर्यादेग वाठारांनी सुण्यांची नसबंदी करपाची मोहीम सुरू करपाची थारायल्या. दर्यादेग वाठारांत वाडपी भटक्या सुण्यांचो आंकडो नियंत्रणात हाडपा खातीर पर्यटन खात्यान हो निर्णय घेतला. केळशी दर्यादेगे वयल्यान ही मोहीम सुरू करतले. 1 एप्रिलाक ते 20 एप्रिल अशे 20 दीस ही मोहीम चलतली. दर्यादेग वाठारांतल्या वेवसायिकांनी ह्या मोहिमेक सहकार्य करपाची मागणी केळशीचो सरपंच टिक्सन वाजान केली. दिवचलच्या हाऊसिंग बोर्ड वाठारांत नळांक खदूळ उदकाची पुरवण जाता. देखून लोकांचे हाल जाल्यात. फाटल्या 4 दिसांच्यान ही समस्या आसा अशी माहिती मेळ्ळ्या. दिवचलच्या हाऊसिंग बोर्ड वाठारांत नळांक खदूळ उदक कशें येता ते कळपाक मार्ग ना. हे विशीं उदका पुरवण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक कळोवन लेगीत ते कानामनार घेनात अशी कागाळ आसा. मजगतीं हाऊसिंग बोर्ड वाठारांत नवीन पायपलायन घालपाचें काम चालू आसा. ताका लागून ही समस्या निर्माण जाल्या आसूंये असो अदमास आसा. दिवचल तालुक्यातल्या मये वाठारांत लोकवस्ती लागीं गव्यांचो वावर वाडला. देखून लोक भयभीत जाल्यात. रातच्या वेळार हे गवे बागायतींनी घुसून बागायती पिकाची नासधूस करतात. ह्या गव्यांनी वांयगण शेतांत धुमाकूळ घालतना पिकाची प्रचंड नाशाडी केल्या. लोकवस्ती लागीं भोंवपी ह्या गव्यांक लागून लोकां मदीं आतां भिरांत पातळ्या. आंबावली केपेच्या दामोदर वेळीपाची स्वयंपूर्णतेकडेन वाटचाल. वेळीप हो गवणे काम करूनय काजीच्या सिजनात मुठ्यांचो रोस काडपाचें काम करता. ह्याच धंद्याचेर तो आपले घरच्यांचे पोट भरता. आंबावली केपेचो हो दामोदर वेळीप गवणे काम करून काजीच्या सिजनात तो मुठ्यांचो रोस काडपाचें काम करता. सकाळी गवणे काम करून रातचे वेळार मुठ्यांचो रोस काडटा. रोस काडपाक खंय तो मुठ्ठे कुशिकच्या गांवांतल्यान हाडटा. मुठ्यांचो रोस काडून तो दुसऱ्याले भाटयेर सोरो काडपाक दिता. रशियेत सध्या कोविड सारख्याच दुसऱ्या एका व्हायरसान मान वयर काडल्या. मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण हो व्हायरस कोविड-19 सारखोच आसा. थंडी, जोर तशेंच खोकली वांगडाच रगत येवप ही ह्या व्हायरसाची मुखेल लक्षणां जावन आसा. ह्या व्हायरसाची लागण जायत्या जाणांक जाल्ल्यान सध्या दुयेंतींक लागसारच्या हॉस्पिटलांनी उपचारा खातीर भरती केल्ल्याचें कळटा. अशी लक्षणां जर कोणाय भितर दिसून आयली जाल्यार रोखडेच दोतोराक मेळचें अशें आवाहन दोतोर करतात. हालीसराक तरणाट्यां दोळ्याच्या दुयेंसाच्या प्रमाणात वाड जाल्या. हाचे फाटलें कारण म्हळ्यार फोनाचेर चड वेळ
पळप तशेंच दिसपट्टे जेवणात कितें बदल जाल्यार अशे तरेचे दुयेंस जावं येता तेन्ना फोनाचो वापर टाळून रातच्या वेळार न्हिदचें अशें आवाहन दोतोरांनी केलां. ह्या दर्याक पळयतकीर म्हज्या मनांत खुबशे तरंग उठतात, खुबशीं ल्हारां उसळटात. ह्या दर्याच्या पोटांत लिपलां कितें? ह्या दर्यान कितलीं गुपितां आपल्या पोटांत लिपयल्यात. गोमंतक टीव्ही आमी बातम्यो खोलायेन सोदतात. आमी खोलायेन वचून बातम्यांचो सोद घेतात. आमी बातम्यांची फाटपुरवण करतात. आमी तुमचे खातीर लढटात. आमी तुमच्या फाटल्यान उबे रावतात. गोमंतक टीव्ही